थळाव्या वेवसायिकांक वाव मेळपा खातीर सेवा पखवाडा कार्यावळीचो एक भाग म्हूण पणजेन कम्युनिटी हॉलांत बुधवारा वोकल फॉर लोकल प्रदर्शन आयोजीत केल्लें। ह्या प्रदर्शनात थळाव्या लोकांनी केल्ले खाद्यपदार्थ, पेंटिंग, विणकाम, हस्तकला, कपडे तशेंच हेर साहित्य मांडिल्ले। थळाव्या वेवसायिकांनी आपल्या पोटा खातीर आपलो वावर असोच चालू दवरचो आनी सरकाराचो तांकां पुराय तेंको आसतलो अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयलो। आज हे आयटम सांगल्यार पळयत जाल्यार एका फुडें एक अशें आयटम हांगासर दिसची पडटा। हांव विनंती करता हे जे आर्टिजन्स आसा एक्चुअली आपली ही कलाकृती हे जे आपलें काम आसा तें अशेंच चालू दवरचें आनी आपलो उदरनिर्वाह म्हणजे आपलें तें लायफ डेली लायवलीहूड जगोवपाक लागून ह्या माध्यमांतून ही रोजीरोटी कमोवपाक लागून आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आनी मेयर सुद्दां तुमच्या बरोबर सदीत आसतले। हे हेल्थ जर तुमकां मेळ्ळें जाल्यार तुमचें उज्वल भविश्य हें आमकां दिश्टी पडटा। ह्या माध्यमांतसून जे तुमकां प्लॅटफॉर्म आयज दिल्ले आसा ही कलाकृती तुमी अशीच चालू दवरा आनी तुमचें भविश्य तेंच्या हातून घडोवन घेया इतलेंच सांगता। अशें कितें बारीक बारीक एक्झिबिशन्स अशें कितें सुरू केलें जाल्यार लोक करून तांकां एप्रिशिएट करत जाल्यार अशे धाकटे लोक आसा ते फुडें सरूंक शकता। एक्चुली बिजनस करपा फाटल्यान व्हडलो हें म्हटल्यार कोविडान आमचे सगळे लॉस जाल्ले। स्कुलांक गाडयो चलताल्यो त्यो बंद जाल्ल्यो। मागीर आमी चिंतलें हो आमच्या आज्या पावतचो बिजनस एक्चुली। आमचो आजो पयलीं करतालो, आमची आजी मसालो करून दिताली आपल्या दुकानार। मागीर ते म्हाज्या आवयन आमकां दिली रेसिपी आनी आमी सुरू केलें। हें म्हटलें करून पळोवया म्हटल्यार बरें क्लिक जालें। कितें आसा ना आमी लोकल लोकांक म्हणजे तितले बाबडे भायर सरनाशिल्ले न्ही, तांकां कांय खबर ना। ते आतां भायर चार चौगांत तांकां बीन कळ्ळें की बाबा बरें प्रोत्साहन बरें मेळटलें म्हणून।